संस्कार तर आसाच आसा, पण हांव तेज्याय पेक्षा खूब फुडें वचून म्हणटलो अशा पद्दतीचो आर्टिफिशियल इंटेलिजंट टॅलंट ओके आनी टेक्नोक्रॅट्स जे रेडी जावपाक जाय. डेफिनेटली म्हाका दिसता KB हेडगेवार स्कुलांतल्यान हो खरो टॅलंट हो तयार जाता आनी इट इज ओन्ली अँड ओन्ली बिकॉज ऑफ द टीचर्स. म्हणजे आपले सिलेबस हेच माझे सिलेबस हेच हांव शिकयतलो आनी पुस्तकान कितें आसा तेज्या भायर पळोवचो ना हें म्हटलें जाल्यार जावचें ना. ताज्याय भायरूय कितें तरी आसा, भुरग्याच्या तकलेनूय कितें तरी चल्लां आनी त्याय तकलेंतलें ताका कितें तरी एक्सप्रेस करपाक मेळपाक जाय हें खरें शिक्षण आसा. आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला आनी कोडिंग आनी रोबोटीक हे हायस्कुलांत 6वीच्यात लागू केल्ले आसा. आमचे मास्टर ट्रेनर्स आनी ट्रेनर्स हांची पुराय ट्रेनिंग कंप्लीट जाल्या. आमचो एक्चुअली प्रयत्न आशिल्लो ओनूच तांकां जे इक्विपमेंट्स लागता ते ओनूच्यान प्रोवायड करचे, पण काही कारणास्तव ओनू आमकां शक्य जालें ना. बट मोस्टली फुडल्या वर्साच्यान स्पेशली द कोडिंग आनी रोबोटीक हे स्टँडर्ड 6 स्टँडर्डच्याच आमी म्हणजे मॅक्झिमम सगळ्या स्कुलांनी आमी सुरू करता.